इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तूं सर्वेस्परा आमचो बाप, आमचो तारक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा तुज्या वाटांत थावन पयस सरूंक आमकां कित्याक दिताय? आमी तुजी भिरांत धरिना जावंक आमची काळजां कित्याक दारून करताय? तुज्या सेवका खातीर, तुज्या दायजाच्या कुळया खातीर परतून ये. अंतरळ पिंजून तूं सकयल देंवून आयलोय जाल्यार तेन्ना पर्वत तुजे मुखार तरतरते आसले. तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतूंक नातलीं ती भयंकर कृत्यां तुवें केलीं तेन्ना तूं सकयल देंवलोय आनी तुजे मुखार पर्वत तरतरले. आपणाचेर पातयेतल्या पासत असलीं कृत्यां करतलो. तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदींच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदींच पळोवंक ना. प्रामाणीकपणान जिवंक संतोसतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचेर रागार जालोय, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटून आसल्याव. आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्याव. सगळें आमचें प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. पानां भाशेन आमी सगळीं बावताव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट धरूंक कोणूच जागो जायना, कित्याक तुजें मुखामोळ आमचें मुखलें लिपयलें आनी आमकां आमच्या खोटेपणाच्या आदीन केलीं. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतार हें. देवाचो व्हड उपकार. सोडवून आमकां लागतली. देवा आमकां पावटी हाड. तुज्या मुखा मोळाचो परसड आमचेर पडूंक दी. देवा सोडवून आमकां लागतली. देवा इस्रायेलीच्या गवळ्या केरुबाच्या मजगत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीचा तुझी पदवी तूं उठय. आमचे कुमके घेवंक आमकां जैतला पय. देवा आमकां पावटी हाड. तुज्या मुखा मोळाचो परसड आमचेर पडूंक दी. देवा सोडवून आमकां लागतली. दरबाराच्या देवा आमची शिपाटी सारकी तावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजी दाखवाली विशाल उगडास कर. देवा आमकां पावटी हाड. तुज्या मुखा मोळाचो परसड आमचेर पडूंक दी. देवा सोडवून आमकां लागतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेली दाखवाली. आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक
तुझ्या सातानी बाळगून सांभाळ. तेव्हा आम्ही तुझे सशिली पयसरून वेचिना. आमकां नव्यान जिवान भर, तेव्हा तुझी कीर्ती आमी गायतल्या. देवा आमकां पारपी हाड, तुझ्या मुखा मोळासो परसड आमचेर पडूंक दी. तेव्हा सोडवून आमकां लागतली. देवा आमकां पारपी हाड, तुझ्या मुखा मोळासो परसड आमचेर पडूंक दी. तेव्हा सोडवून आमकां लागतली. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां. ताचे वरवीं सर्व तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां. तुमी सर्व जाणवायेन भरल्यात आनी ती फावो ते परी उसारूंकय तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण तरान तीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी आत्रेगून आसात. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुन्या वाविणें भेटच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयलोलो देव सदांच विश्वासी. देवाचे उतर हें देवाचे ओडोपकार. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सत्रायन रावा, जागरण करा. तो वेळ केदळा येत म्हूण तुमी नेणात. ती वेळ घडी पयणार वेतल्या एका मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर राखवाल्याक जागृत कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले बरी. देखून तुमी जागृत रावा. कित्याक गोरसो धनी केदळा येत? संजेर की मोदयानेर, खोम येसादार की उज वाडटना. हें तुमी नेणात. नाजाल्यार तो अवचीत येत आनी तुमी न्हिदून पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगता तें सकटांक सांगता, जागे रावा. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता ते मोगाच्यानो. डिसेंबर म्हयन्याक ह्या दिसांनी अनेक नांव मेळ्ळां. काजारांचो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत सभा काजारां आनी हेर कार्यां आमच्या कुटुंबांनी आनी सजा भोवारी जावन आसात. जायत्यांक आमकां आमंत्रण मेळ्ळां. आनी आतां इतल्या कार्यां पैकी खंयच्या कार्याक पाळो दिवन वचूंक जाय म्हूण चिंतून आसा. हाचे मदें क्रिस्तांव जाल्ल्या आमकां देवातावन आज एक विशेश कार्याक आपोवणें मेळ्ळां. आज
क्रिस्ता येण्याच्या काळाचो पयलो आयतार आनी ह्या दिसा आमी नव्या देवस्तुतीच्या वर्साची सुरवात करता. आयची देवस्तुती प्रत्येक जावन आयची वचपां देवाच्या मांडावळ्यांत आसच्या एक खास कार्याक भागीदार जावंक उलो दितात. कसलें हें कार्य? तें जावन आसा क्रिस्ताचें येणें. नतलां फेस्त संभ्रमूंक आमकां जायती आतुराय आसा तरी ह्या आद्वेंताच्या काळार पवित्र सभा ह्या मुखल्या 4 हफ्त्यांनी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक बरवशान वाट पळून आयती रावंक सांगता. तर ह्या कार्यांच्या म्हयन्यांत आयच्या वचपांच्या सक्तेन आमी आचारसंच्या काजारां वा हेर समाजीक कार्यांच्या अनभोगान क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याच्या ह्या वर्त्या कार्याचो अर्थ समजूंक ह्या नियाळांत थोडे प्रयत्न करया. पयलें जावन आसा आमच्या कार्याचो वेळ. आमच्या आमंत्रण पत्रांनी कार्याचो वेळ वा तें कितल्या वेळार सुरवात जातलें म्हूण आमी छापता. पूण क्रिस्ताचें दुसरें येणें केदाळा घडटलें म्हूण आमी नेणाव. तो वेळ केदाळा येत म्हूण तुमी नेणांत म्हणटा जेजू आयच्या वांजेलांत. सुमार 2000 वर्सांतावन भावार्थी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आतुरायेन राखून आसात. मारनाथा ये जेजू ये म्हणलें प्रार्थन परत परत उद्गारून आसात. तरी सोम्याक एक दीस म्हणल्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां म्हणल्यार एक दिसा बरी म्हणटा सा पेद्रू. मनशांनी समजूनची वेळ घडी मेस्टीत आसली. हो वेळ आज काल आनी फाल्यां म्हूण वांटेकार येता. शेजारा आज एक कार्य आसा तर फाल्यां आनीक आस येता. असल्या वेळाक आमी क्रोनोस म्हणटा. पूण देवाचो वेळ ताची मांडावळ आमी कायरोस म्हणटा. ती घडी देवाची आनी ताका मापणी वा मेजणी ना. ती घडी परत परत येना. पूण जेन्ना ती येता परिपूर्ण रितीन येता. ती घडी केवळ देव मात्र जाणा आनी क्रिस्ताचें येणें देवाच्या वेळान असली एक घडी. दुसरें जावन आसा कार्याक ओवळी काडची. कार्याक ओवळी काडटना जायते पटी त्या घरची वडिलां आमच्या घराक ओवळी काडून येतात. पूण देवाच्या कार्यांत आमी भाग घेवंक देव ओवळीक दिवंक आमचे मदें मनीस जावन जल्मालो. आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी म्हणटा, प्रामाणीकपणान जियोंक संतोसतल्यांक आनी ताच्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटूंक येताय. जेजून ताच्या पयल्या येण्यांत आमकां सोमेस्तांक देवाचें राज उगडापण केलें आनी त्या राजांत जियोंक ताच्या वाटांनी प्रामाणीकपणान चलोवंक आपण दिलें. परत तो आमी देवाच्या राजांत संपूर्णपणी एक जावंक ओवळी हाडून येता. तशेंच जेन्ना आमी ओवळी दिता आमी थोड्या आमच्या सैऱ्यांक मित्रांक वा खास मनशांक आपण येता. पूण देवाचें कार्य विशेश. ताच्या येण्यांत भागीदारां जावंक क्रिस्त आमकां सोमेस्तांक आपण दिता. कित्याक सोमेस्तांनी ताचे थंय परता जाय म्हूण ताची अपेक्षा. तिसरें जावन आसा कार्याचें नेसान. कार्य जावन आसात आमकां संदर्भ सोबीत नेसनां न्हेसूंक. आमी नेस्टी नेसना त्या कार्यांत वांटेली जावंक आमकां आसची विशेश उर्बा दाखयता. अशें तर देवाच्या कार्यांत आमचें नेसान कशें आसूंक जाय? हाका सूक्त जाप आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां मेळटा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे दिसा गुण्या विणे आमी ताका भेटूंक जाय म्हणटा सा पावल. जेजूच्या येण्या वेळी ताका भेटूंक आमी देवा बरी पवित्र जावंक जाय. ह्याच कारणाक लागून पवित्र देवाक भेटोवंक आमचे नेसान नाजूक सणाची जळजळीत धवी नेसाण म्हणजे गुण्याववीण जिवीत जावंक जाय.
सोत्यान जंय कार्य चलता थंय आमी वता. पूण क्रिस्ताच्या येण्यात देव ताचे कार्य आमचे सरशी हाडून येता. ताच्या परजेक भेट करूंक आनी आमचे थंय एकवटूंक तो येता. देखून निर्मिल्लो काळ येतस सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू ताचे थंय एकवटाक हाडूंक येवचे ताचे येवजण म्हणटा एफेसकारांक बरयल्लें पत्र. आनी ही येवजण जारी करूंक तो येतलो म्हूण आमची तिरपातयेनी. 5. कार्याक आमी वेताना त्या कार्याच्या येजमानाक आमकां तांच्या संतोषान वांटेली केल्ल्याक प्रत्युपकार जावन तांकां आमी एक देणें वा एक गिफ्ट दिता. देवाच्या कार्यान ती देणें प्राप्त जाता. पूण ह्या कार्यांत येजमान म्हणजे जेजू ताच्या आपोवण्याक सरी जावन जियेल्ल्यांक तो देणें दिता. बागी आमी आनी हे भाग वर्णून सांत पावल म्हणटा, आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात न्हय, ताच्या येण्याक अत्रेगून नासलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. रसनातावन नितीवंतपणाचे मुकूट मेळचेत असलें वर्तन देणें खंयसर मेळात. निमाणें हर कार्याक हें गरजेचें जावन आसा. आनी तें जावन आसा जेवण. कार्याक आमी गेल्या म्हणली मेजवणी वा तृप्ती मेळूंक जाय तर त्या कार्याचें जेवण बरें आसूंक जाय. अशें जाल्ल्यान देवाच्या कार्यांत ती जेवण आसा खंडीत आसा. आनी हें जेवण जावन आसा येवकरिस्ताचें. आनी ह्या शेळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्ल्यान आमी सर्व सुभागी. येवकरिस्त जावन आसा मुखल्या वैभवान जियोग मेळच्या आनंदाचो पुरबुरूस. इट इज द फोरटेस्ट ऑफ द हेवनली ग्लोरी. देखून आयच्या प्रसाद प्रार्थनांत आमी अशें मागतले, देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जो संतोष जेजूच्या येण्यांत लिपला ताणें आमकां येवकरिस्तांत साखोवंक दिला. तर मोगाचेलो अद्वेंताचो काळ जेजूच्या येण्याक बरवशान, भावार्थान, मोगान आनी संतोषान राखून रावंक अवकाश करून दिता. तर आयच्या नियाळाच्या आदारान आमकांच आमी थोडी सवालां विचारया. क्रिस्ताच्या येण्याची हे महान घडीत देवाचो वेळ म्हूण समजूंक अत्रेगून राखून रावल्या वा बेफिकर न्हिदून पडल्या. ह्या कार्याक आपोवणें मेळ्ळें आमकां त्या आपोवण्याचो म्हत्व आमी समजल्या वा चिल्लर करून घेतला. ताच्या येण्या वेळी ताका मुखामुखी मेळूंक गुण्या ववीण जिणी आमी जियेता. देव आमचे ते एकवटूंक येताना ताचे सरशी वसूंक खालतिकाय आमचे ते आसा. ताणें आमकां दिल्ल्या देण्याक प्रत्युपकार जावन कितें दिवंक आमी तयार आसा. येवकरिस्त जेवण आमच्या सोडवणेचें जेवण म्हूण आमी पातयेता. मोगाच्यानो क्रिस्ता येण्याच्या काळाक आज आमी पांय तेंकता आसतना प्रत्येक रितीन आमच्या मोतींत सांत पावलोची ही उतरां कंसोवया. आमी सर्गींचे नागरीक आनी थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. आयची देवस्तुती आमकां जागयता, जागृत रावा, तयार रावा म्हूण सत्राय दिता. देखून जावं दी हो काळ संवसारीक व्यर्थ राटावळी सांडून सर्गींची नागरिकता आपणावंक तयार रावंक हो वेळ. जेजूच्या येण्याच्या कार्याक आतुरायेन भाग घेवंक सदांच तयार आमी रावंक हो अद्वेंताचो काळ एक खुरपेचो आनी जागवणेचो काळ जावं दी.